आयतारा थिवी पंचायत हॉलांत आप पक्षान गोंय संवाद आयोजित केल्लो। जनते कडेन संपर्क साधून लोकांचे विचार आयकून आप जाहीरनामो तयार करतले। भाजपा पक्षान जनतेची जशी फसवणूक केल्या तशें करचें ना, जनतेक दिल्लें उतर पाळटलें अशें उतर आप पक्षाचे वांगडी प्रदीप गाडी आमोणकर हांणी दिलां। आरडीएक्स गोवा खातीर थिवीच्यान सुशील शुक्ला। आज थिवी मतदारसंघाचो गोंय संवाद गोंय डायलॉग थिवी पंचायत हॉलांत आज हांगा संपन्न जालो। आज लोकांनी बऱ्याच लोकांनी हांगासर येवन आमकां सांगलें, आमकां मार्गदर्शन केलें की आम आदमी पार्टीचें सरकार जर येयलें तर ह्यो आमच्यो समस्या आसा त्यो समस्या तुमी आमी सुटाव्यो करच्यो म्हणून। तातूंत प्रामुख्यान आमकां तेंच्यांनी सांगलें की हांगासर स्पोर्ट्सा खातीर कांय ना, हांगासर तांकां एंटरटेनमेंट खातीर कांय ना, रस्ते हांगासर बरोबर ना, एक चिल्ड्रन्स पार्क ना हांगासर, कोलवाळच्या लोकांचो रेवेचो हांगासर प्रॉब्लम आसा, अनएम्प्लॉयमेंटचो इश्यूज आसा, कोमुनिदादचो इश्यूज आसा, अशे बरेच प्रश्न जे लोकांचे आसा। हे प्रश्न आतां हांगासर आतां थिवी मतदारसंघाच्यो 8 विलेजी आसा। ह्या 8 विलेजींतल्यान सगळ्यांक हांगासर येवंक मेळोंक ना। ऐन त्या टायमार हांगा पावसूय खूब आयलो, तरी आसतना आमी सगळी कडेन वचोन लोकांक मेळोन थंय वचोन लोकांचे प्रश्न कितें इश्यूज आसा पळय ते आमी घेतले आनी हे सगळे इश्यूज आमी आमचे स्टेट कमिटी कडेन दितले आनी स्टेट कमिटी हाजेर वाचाबाच करून एक बरो लोकांक एक हेल्दी मॅनिफेस्टो अशें खंयच्याच पक्षांनी आनी पयलीं काँग्रेसीन भाजपान केन्नाच करूं ना ते मॅनिफेस्टो तेंचे एअर कंडिशन कॅबिनान बसून ते मॅनिफेस्टो करता आनी तांकां ते मनोहर पर्रीकराक तर ती आश्वासनां दिवपाक ताका ती संवयच जाल्ली आसा। ती आश्वासनां दिता पळय ती पाळूंकूच जाय अशें कांय ना म्हणटा तो। आमी तशें करचें ना। आमचे जे मॅनिफेस्टो आसा, आमचो हो जाहीरनामो जो आसा पळय हो आमकां एक पवित्र आमचें गिता ही, पवित्र आमचें बायबल हें, पवित्र आमचें कुराण हें, जें आमी कितें सांगता तेंच आमी करतले। आनी म्हाका खात्री आसा लोकांक हें जी आमची नवीन जी संकल्पना जी आसा आमी दिल्लीन करून दाखयल्या लोकांक, आमच्या आम आदमी पक्षान दिल्लीन हें करून दाखयलां, तशेंच आमी हें गोंयांत लोकांक नक्कीच करून दितले।